नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पोलिसांनी राजकारण्यांक क्लीन चीट दिल्या उपरांत राजकीय खवदळ. पुलीस पांद्र्यातले पोपट जाल्यात म्हूण विजय उलयलो. ज्युडिशियल चौकशीची मागणी. वेंझी म्हणटा धल्ल्यात तांकां राजकारण्यांचो तेको आशिल्लो म्हूण लोकांनी पयशे दिले. पुलीस बीजेपीचे म्हणयारे जाल्यात. सुनील कौठणकराचो आरोप. कॅश फॉर जॉबाच्या प्रकरणात खंयच्याच राजकारण्याचो सद्याक तरी हात ना अशें पुलिसांनी जाहीर केल्या उपरांत राजकीय मळार खवदळ. विजय म्हणटा पुलीस पांद्र्यातले पोपट जाल्यात. गोंयचे पुलीस फंक्शनिंग जे आहा इज लायक अ केज्ड पॅरट. पुलीस क्लीन चीट इतल्या खातीर दिता कित्याक पुलिसेक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाल्ली नाका. पुलीस इन्क्वायरीन जर पॉलिटिकल मॅनिप्युलेशन मेळूं ना जाल्यार ज्युडिशियल इन्क्वायरीन कशें मेळटलें? सो दिया मरे. What stops you from allowing a judicial inquiry? जे मनशान पैसे दिले तेय बी कल्पेबल. ऑडिओ ताजो रिकॉर्ड जाल्लो आहा जंय तो म्हणटा की मंत्री कल्पनान पैसे दिले हे जॉबांचेर. प्रकरण मडको घेता तशें टेबलार बसपी एकलो आनी बीड घेवपी दुसरो. हांगाय पयशे घेवपी कोण तरी आसतलो. राजकारण्यांचो हात आसूंकूच जाय. वेंझी उलयला. जॉब मेळपा पयशे दिले, जॉब मेळपा जाय म्हणजे पयशे दिले. तांकां कार्यकर्त्याचे विश्वास आसलो. What did they have on the minister? जो कोण जॉब दिवपाचो ते मरे मोडक्या भाशेन जालें. मोडक्या टेबलाचेर बसत एकलो. बीट कोण घेता? बीट बोल्लो घेत न्हू. अरे जॉब कॅश फॉर जॉबचा बीट कोण घेता? बीट घेत तेका धरूं जावो. मोडक्या केन्ना बीट घेत तेका केन्ना धुला कोणें? केन्ना धुलना. मेजांचेर वयता आनी तेंका धुताय. सो ह्यो खबरो मोडक्या भाशेन जाले. बीजेपीच्या आमदारांचे ऑडिओ व्हायरल जावपाक लागल्यात. पुलीस राजकारणी ना म्हणटा ताचेर विश्वास कसो दवरतलो काय विरेशाचो प्रश्न. पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स ना नाल्यार तुमी पळयता आसतले ऑडियोज जावं जो ऑडियोज व्हायरल जाले आनी तितून पॉलिटिकल लिडर्स जावं पॉलिटिकल जे MLAs आसा हेंचो आवाज त्या ऑडियोजान दिसता आनी त्या आवाज सारको क्लियर कट कळटा. हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जालें ते पासून कांय करिनासतना पयलूच अशें सांगप हें कंप्लिटली रॉंग अशें म्हाका तरी दिसता. भाशणां जाता ती भाशणां अशीं आसा की बाबा आपणाक लागून तुमकां जॉब दिले आमी. हांगा जे बीजेपीचे लिडर जावं मिनिस्टर पासून हितून इन्वॉल्व आसा आनी हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी तेकाच लागून आमी डिमांड केल्लो की हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी करपाक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर हे इन्क्वायरी जावपाक जाय. काँग्रेसीचो सुनील कौठणकार म्हणटा पुलीस बीजेपीचे म्हणयारे जाल्यात. अशें दिसता की फाटल्या दिसांनी आमी पयला बीजेपीन 3 प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्यो फाटल्या आठवड्यान ज्यो बीजेपीचो भितर रोल ना हें दाखोवपा खातीर. आनी ही चवथी जी पुलीस डिपार्टमेंटान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ही आमकां दिसता की बीजेपीचे प्रेस कॉन्फरन्साचे कंटिन्युएशन म्हणून क्लीन चीट दिता पॉलिटिकल कनेक्शन्स ना म्हणून. जाल्यार हे एंटायर इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या डायरेक्शनान वता हें सगळें आमकां क्लियर जाता. बीजेपीचे डायरेक्ट कनेक्शन्स भरपूर दिसल्या आनी त्या खातीर जो आमी कनेक्शन्स पॉलिटिकल पळयला ते स्टेट पुलीस ताका इन्व्हेस्टिगेट करचे ना कित्याक स्टेट पुलीस आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द बीजेपी गव्हर्नमेंट. फक्त पुलीस डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी गोळ्यान आपलो बीजेपीचो मफलर आनी तकलेर बीजेपीचे चेपे घालपाचे फाल्स असले. ती पुलीस डिपार्टमेंटाची प्रेस कॉन्फरन्सा परस चड ती बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स कशी आसली. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणटा तांच्यांनी लोकांक नोकऱ्यो दिल्यात म्हूण इतल्या लोकांनी तांकां पयशे दिल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुलिसांनी कोणाक क्लीन चीट दिवची न्ही. खोलायन चौकशी जाय. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मिडिया मुखार. पयशे दिवन नोकऱ्यो घेतिल्ल्यांची नांवां पुलिसांनी सोदची. आता जांचेर कारवाय जाता तांच्यांनी पयशे घेवन लोकांची कामां केल्यात म्हूण हेर लोकांनी विश्वास दवरून पयशे दिल्यात. पार्सेकार उलयला. मेरिटाचेर नोकर भरती जाय. भ्रष्टाचाराचे सापळे जे केन्ना इतले इमॅजीन करूंक ना अश्यो गोश्टी घडल्यात. नाजाल्यार मेरिटोरियस विद्यार्थी शिकतात, बरे मार्क घेतात आनी 5 क्लासान पास जाल्लो विद्यार्थी प्रशासनान वता. ही जर गजाल जाली जाल्यार ती घातक आसा. प्रशासनाक घातक आसा, समाजाकूय घातक आसा. आतां इतलें आसून काही समाजांत लोक अशे आसतात तांकां हांव पिशे म्हणटलो किंवा अति शाणे किंवा अर्धवटूय म्हणूं येता की कॉल आयलो की मंत्री आमदारा भोवती लागीं असणाऱ्या लोकां कडेन धांवप, म्हजें मातशें कर, म्हजें मातशें कर. आनी तातूंत अशे एटीकेर काही जाण क्रेडीट घेवपा खातीर ओके पळयता पूण अशें पळयता म्हणून सांगणारे एका मनशाक 4-5 जाणूय आसतात. आनी फाल्यां सकाळीं ताचे मेरिटाचेर सिलेक्शन जातकीर हात फुडें करपाक तयार आसतात. अश्यो खंय तरी केसीस जातात. म्हणजे अशी आमी
एक दोन केसीस म्हज्या वेळारय आयकल्ल्यो, पूण ती तांचो मूर्खपणा की येद्या विश्वासान जे लोक येवन पयशे दितात, ज्या लोकां कडेन पाती येतात, ताचो अर्थ त्या लोकांनी पयलीं कोणाची तरी कामां केल्लीं आसतात. अरे अमक्यान अमक्याचें काम केलें, तें अमक्या लाखांक पडलां, का दुसरो वयता गिरायक, ताणें दुकानां थाटलेलीं नासतात. आनी तातूंतसून हो रोग फोफावला. एज ऑन द डे हें खूब जालां अशें म्हाका दिसता. गोवा सरकारान कॅटल फीड प्लांटाचे गोवा डेअरी वांगडा आशिल्ले लीज 40 वर्सां उपरांत रद्द केला. गोवा डेअरीन गोंयभरच्या 179 दूध उत्पादन सोसायटींक भरयला. जांच्या कडच्यान रॉ मटेरियल घेतला तांचे सुमार 12 कोटी जाता. तितले बेगीन दिवचे म्हूण सरकारान निर्देश दिल्यात अशें डेअरीन सोसायटींक सांगला. डेअरी सुमार 20 सप्लायरांचे पयशे दिवपाचे आसा. गोवा सरकारान कॅटल फीड प्लांटाचे गोवा डेअरी वांगडा आशिल्लें लीज 40 वर्सां उपरांत रद्द केलें म्हूण गोवा डेअरीच्या एमडीन गोंयभरच्या 179 डेअरी सोसायटींक बरयला. कॅटल फीड प्लांट परत एनिमल हजबंड्री खात्या कडेन मजगती रॉ मटेरियल घेतला तांचे 12.19 कोटी दिवपाचे आसात. ते बेगीनूच दिवपाचे अशें सरकारान सांगला अशेंय त्या पत्रांत बरयला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण 29 नोव्हेंबर 2023 रॉ मटेरियल सप्लाय करपी 20 कॉन्ट्रॅक्टरांक सुमार 10,75,000 रुपया दिल्यात. मात अजून वट्ट 12 कोटी 8,22,000 दिवपाचे आसात. डाटा मेळटा ते प्रमाण 20तले कांय म्हत्वाच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक डेअरी देणे आसा ते अशें. JK प्लास्टीक हांकां 2 कोटी 59 लाख दिवपाचे आसात. दयाळू जूट उद्योग हांकां 1 कोटी 56 लाख मायज रुपया दिवपाचे आसात. प्रन्सू केमिकल हांकां 1 कोटी 11 लाख मायज रुपया दिवपाचे आसात. सुनील ट्रेडर्स हांकां 95 लाख रुपया, विराल ट्रेडिंग हांचे 94 लाख दिवपाचे आसात. अरिहंत ट्रेडिंग हाऊसाक 87 लाख मायज रुपया जाल्यार गौरव एग्रोवेथ हांकां 82 लाख रुपया दिवपाचे आसात. मजगती कांय कॉन्ट्रॅक्टरांचे डेपॉझिटूय दिवपाचे आसात. 1 डिसेंबर 2023 17 कॉन्ट्रॅक्टरांक फक्त 30,000 दिल्यात. 23,59,000 मायज रुपया डेपॉझिट दिवपाचे आसात. मेळटा ते म्हायती प्रमाण ततास्तू एंटरप्राइजेस हांकां 3,90,000 रुपया दिवपाचे आसात. AD इनपॅक्स हांचे 3 लाख रुपया दिवपाचे आसात. सुनील ट्रेडर्स हांचे 2 लाख रुपया डेपॉझिट उरला. जाल्यार अंजना ट्रेड्स अँड एजन्सी हांचे 1,60,000 रुपया डेपॉझिट दिवपाचे आसात. हातूंत अग्रवाल एग्रो बिझनेस कंपनीचे 1,50,000 रुपया दिवपाचे आसात. मजगती गोवा डेअरी लॉसान वचपाक जापसालदार आशिल्ल्या आदल्या संचालका कडच्यान पयशे वसूल करचे म्हूण हायकोर्टान सहकार सोसायटीच्या रजिस्ट्राराक सांगिल्लें. मात आज मेरेन खंय 1 रुपया रिकवर जाल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. 8 डिसेंबराक गोंयांत बजरंग दलाची शौर्य यात्रा. कार्यावळीक बजरंग दलाचो हैदराबादचो फुडारी आनी तेलंगणाचो आमदार टी राजसिंह हाजर रावतलो. विश्व हिंदू परिशदेचे गोंय प्रांत मंत्री मोहन आमसेकरान ही म्हायती दिल्या. कुडचिऱ्या भव्य सभा जातली. आमच्या 8 डिसेंबराक जेन्ना 1992 भितर 6 डिसेंबराक बाबरी ढाचा उडयलो त्या टायमाचेर 6 डिसेंबर हो तारीख आमी पळोवनाशिल्ली जाल्यार तेन्ना गीता जयंती हो दीस पळयलो. सो ह्या वर्साक ती गीता जयंती 8 डिसेंबराक येता आनी म्हणून शौर्य यात्रा सगळ्या गोंयान भितर देशान करपाची विश्व हिंदू परिशदेन ठरयला. सो विश्व हिंदू परिशदेच्या मार्गदर्शना सकयल गोंयानूय अशा प्रकारची एक बजरंगी यात्रा जातली, शौर्य यात्रा जातली, जितून जवळ जवळ 5,000 बजरंगी उपस्थित रावचे गणवेशांत भितर असो बजरंगी दलाचे सगळे पदाधिकारी आसा त्यांचे प्रयत्न चालू आसा. ही शौर्य यात्रा जातली कुडचड्यार जी सरकारी प्राथमीक शाळा आसा थंय गेट टुगेदर जातले, सगळे जाण एकत्रीत येतले. पूर्ण शहरांत भितर ती फिरतली आनी ज्या जागेचेर नगरपालिका इमारत आसा त्या जागेचेर जी ओपन स्पेस आसा थंय आमी परमिशन घेतलेलें आसा आनी थंय आमची मोठी जाहीर सभा जातली. ह्या जाहीर सभेक सगळे नागरीक येतले, मातृशक्ती येतली, दुर्गा वाहिनीचे लोक येतले आनी जवळ जवळ एक 15,000 संख्या
ह्या सभेत उपस्थित रावतले अशा पद्धतीचो एक प्रयत्न आमचो सगळ्यांचो जावन आसा. सावड्ड्या 70 रेंव काडटना म्हादय न्हंयत सुवर्णा गांवकर ही बायल बुडोवन सोंपली. आयतारा साजे ही घडणूक घडल्या. सोमारा दनपारा उसरा मेरेन कूड सापडिल्ली ना. मजगती पुलीस उजो पालोवपी दळ कुडीचो शोध घेतात. नमस्कार. सत्तरी तालुक्यातल्या सावड्ड्या ह्या गांवांत म्हादय न्हंयच्या पात्रांत काल सांची एका बायलेक बुडून मरण आयिल्ल्याची खबर आमकां आयकपाक येता. जी चड म्हायती अशी की आमच्या सत्तरी तालुक्याची जो म्हादय न्हंय आसा आनी म्हादय न्हंयच्या काठाक जे गांव आसा तांकां जर केन्ना घर बांदपाक जाय जाल्यार रेंवेची गरज पडली जाल्यार ते विकते हाडनात, तर म्हादय न्हंयच्या बेसिनान तांकां रेंव मेळटा. तेच प्रमाणे ही जी काल बायल बुडोवन मेळ्ळा ती आपल्याक घर बांदपाक थंय ती आनी तेजी फॅमिली रेंव काडटाली थंय. सुवर्णा दामोदर गांवकर अशे 40 वर्साची बायल. जेन्ना ती रेंव पोलतडच्यान जेन्ना दुसऱ्या वाटेन जेन्ना घेवन येताली तेन्ना एक ल्हानशी व्हडी आसली. ते व्हडी उलटली आनी ते व्हडेन 3-4 जाण लोकय आसले. सो बाकीच्यांक वाचोवपाक यश मेळ्ळें आनी तिच्या घोवान जेन्ना ती सुवर्णा जी जेन्ना बायल ती बुडटाली तेन्ना तेच्या घोवान तिका वाचोवपाक खूब यत्न केलो, पण ती एकदां पोनाक गेली ती परतून थंय येवंकूच ना. काल मागीर पोलिसांक जेन्ना ही न्यूज कळ्ळी तेन्ना पुलीस आनी फायर तेंच्यांनी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी म्हादय न्हंय व्हडली आसल्या कारणान ते सर्च ऑपरेशन तांकां ती बॉडी मेळोंक ना त्या बायलेची. आयज परतून सकाळीं सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलां आनी अजून मेरेन थंयसर वाळपय पुलीस, फायर ब्रिगेड अलॉंग विथ तेजी फॅमिली आनी विलेजर्स सगळे लोक मेळून तेजो शोध घेतात. सत्तरीच्यान स्टुडंट रिपोर्टेशन हावस. जीएमसीच्या ब्लड बँकाचो रेकॉर्ड स्वेच्छा रक्तदान करपाचो आंकडो वाडलो. गोंय दुसऱ्या नंबरार. 2023 वट्ट 20,582 जाणांनी रक्तदान केला म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचे ट्वीट. मजगती फिजिओथेरपी आनीक 10 सिटां वाडयता म्हूण राणेची म्हायती. सध्या 10 जाण फिजिओथेरपीचे शिक्षण घेतात. जीएमसीत स्वेच्छा रक्तदान करपांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयान नवो रिकॉर्ड केला. गोंय दुसऱ्या नंबरार पावला. 2023 वट्ट 20,582 जाणांनी रक्तदान केला म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट करून म्हायती दिल्या. ब्लड बँक स्ट्रॉंग करूंक सरकाराचो यत्न. ह्या फुडें ब्लडाचो उणाव जावपाक ना हाची भलायकी खातें जतनाय घेता. मजगती जीएमसीत फिजिओथेरपीची आनीक 10 सिटां वाडयता म्हूण राणेची म्हायती. सद्याक 10 जाणां फिजिओथेरपीचे शिक्षण घेतात. हे फुडें वर्सुकी 20 जाणांक फिजिओथेरपीचो विशय घेवपाक मेळटलो. भलायकी शिक्षणात प्रगती करूंक सरकाराचो यत्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नेणटे पिरायेच्या चलये कडेन लग्न केल्ल्या प्रकरणात मेर्शेच्या 28 वर्सां पिरायेच्या येसुनाथ लाकामपुराक अटक केल्या. फोंड्या पुलिसांनी ह्या प्रकरणात हेर 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात पोस्को कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. फोंड्या पुलीस फुडलो तपास करतात. नमस्कार. फोंड्या पुलिसांनी काल 5 जाणांक धरलेले आसा आनी हे 5% हावेरी, कारवार, कर्नाटका आनी एक 30 उसगांव इन चायल्ड मॅरेज केस हांकां अरेस्ट केल्ले आहा. तातूंत भितर येसुनाथ लकामपूर एज 28 अरेस्टेड फॉर एलिजिबली सेक्शुअल असॉल्टिंग मायनर गर्ल केस आनी हाका चार्ज लायले ते अंडर चायल्ड मॅरेज एक्ट, पॉस्को आनी गोवा सिनियर्स एक्ट अशे हे तेंचेर चार्ज लायिल्ले आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोय बेळगांव रस्त्यार सुमार 17 वरां मेगा ब्लॉक. आदमोड घाटार काल साजे एक ट्रक बंद पडिल्ल्यान ट्राफिक ब्लॉक जाल्लो. आयतारा साजे ट्रक बंद पडिल्लो. निमाणो सोमारा दनपारा क्रेनी वरवीं रस्त्या कुशीक काडला. ट्राफिक क्लियर. ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनाचे फाटभुंयेर दिवाडेच्या थळाव्यांक पणजे येतलो जाल्यार त्रास. बस धरपाक फेरी धोक्या वयल्यान चलत हात कात्रो खांब्या मेरेन येवचें पडटा. सध्या खंय एकूच कदंबा दिवाडे यो वच करता. थळावो जेरी डिसोजा उलयला. ओल्ड गोवा ते दिवाडे 2 फेरीबोटी आसात. आनीक एक फेरीबोट घालची म्हूण मागणी. ब्रीज जाता तेन्ना जावं न्ही, कित्याक थोड्या लोकांक जाय थोड्या लोकांक नाका. पूण आमकां दिवाडकारांक एक बरी फॅसिलिटी जाय म्हणटा ती फकत फेरीबोट आनी ट्रान्सपोर्ट. आमकां फेरीबोटी 2च फेरीबोटी आहा, सांत पेद्रू दिवार आनी ओल्ड गोवा दिवार. आनी ट्रान्सपोर्ट आमकां एकूच बस आहा, कदंबा. सो हांव हात जोडून मागतां चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन, आमचे श्रीपाद भाऊ कडेन, सगळ्यां कडेन मागतां की आमकां हें एक्सपोजिशन आतां आसतलें 40 days तेन्ना आमचे दिवाडेन इतले त्रास जातले. ट्युरिस्ट लोक येता, नारव्यां बिचोली सांकलीतान लोक दिवाडेच्यान येता नारवा फेरीबोटीन. आमची फेरीबोटीन लोक
क्रॉस करतलो जाल्यार कामाक वचपाक कॉलेजीक वचपाक ही वेतलो एक वर लायनीक रावचें पडटा. सो हांव हात जोडून मागता की आमकां ओल्ड गोवा दिवार 3 फेरीबोट घालच्यो कंटिन्युअसली एटलिस्ट फॉर 40 days. आतां आनी सापेत्रू रिबंदर सापेत्रू दिवार ती फेरीबोटीक 3 फेरीबोटी घालच्यो मागता हात जोडून. कित्याक आमकां वेतलो जाल्यार आतां पणजे ही वेतलो जाल्यार आमकां गांधी लागीं वेताले आमी स्टॅच्यू लागीं. आतां आमकां हात कापो म्हणटासर वेंचें पडटा चलून लोकांक आमकां हात कापो म्हणटासर एक्स MLA मडकयरच्या फाटल्या घरान रिबंदरच्या सकयल्यान बसी वचना हायवेल्यान वेता. सो आमच्या दिवाडकारांक जायते त्रास जातले वचपाक येवपाक. सो हांव मागतां गोवोरमेंटा कडेन की आमकां त्यो इलेक्ट्रीक बसी AC बसी आमच्या 2 आमकां ओल्ड गोवा दिवच्यो, 2 सांपेद्रू फेरी बोटीक दिवच्यो आनी इवन आमकां पणजे वचपाक 2 त्या वदान बसी दवरच्यो एटलिस्ट फॉर 40 days. हांव लायफ टायम मागीन आमकां 40 days'ाकूच लागून मागता. 10 दीस पळय आमची फेस्तां आसता न्ही साफास करी एवरी आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर एवरी इयर फेस्त आसता ते 10 दिसांकूच आमकां त्रास जाता आनी तुमी चिंता 40 दीस आमचे केहे त्रास जाता लोकांचे ते. गोंयच्या गवळी धनगर समाजाक STचो दर्जो मेळोवन दिवपाक यत्न चल्ल्यात. RGIन काडिल्ल्या सगळ्या त्रुटींक सरकारान स्पश्टीकरण दिलां. गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्याक घेवन घर मंत्री शहाची भेट घेतले. दिवचले धनगर महोत्सव कार्यावळीत आदलो उपमुख्यमंत्री आणि गोय धनगर समाजाचो अध्यक्ष बाबू कवळेकार उलयला. म्हाका RGI कडेन वचून मिटींग घेवपाक जाय. RGI म्हणल्यार रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया, जेणे करून आज पर्यंत 21 वर्सां जाली जे अहवाल जे आमकां धाडटा ते परत धाडपाचें काम कोणता आसा तो RGI करता. पण RGI कडेन जे कितें सांगलां तितलें आमी दिल्लें आसा. फक्त वचून आमकां सेवा भवन तेजेर मिटींग घेवन आमकां एकच खबरी हाडपाक जाय की तुमी जे कितें सांगिल्लें तितलें आमी दिल्लें आसा. सगळें आमी तुमी निवारण केल्लें आसा. आतां तरी आमचो हक्कांचो जे स्टेटस ST आमकां आतां दिया हें आमी सांगपाक जाय. गरज पडल्यार आमी होम मिनिस्टर अमित शाह ताका मेळचें पडटलें तें आमी करतले. पण सुद्दां आमी जेन्ना डेलिगेशन केल्लें आमचे ST इन्फॉर्मेशना खातीर पयलीं आसतलें डेलिगेशन केल्लें तेन्ना डेलिगेशन हांवूय आसलो. सगळे लेवली कोण आसले गोंय गावडे गणेश गांवकार सगळे STचे लिडर सगळे CM आसलो हांवूय आसलो. आनी तेन्ना सुद्दां आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन फुडाराक आमी 27 ते 4 मतदारसंघ रिजर्व करपा खातीर ते ST भाव वावरतात. ते सुद्दां डेलिगेशन केल्लें आनी तेन्ना होम मिनिस्टरान आमी दिसले तेन्ना हांवें हें परत सेवाक वाडपा लायलें. सेवा पयले सांगलें की हे आमच्या संघाचे घाटू एरियांतले धर उरला. ब्रेस्तारा पडिल्ल्या पावसाच्या गडगडान हरवळे वीज पडून 3 घरांचे मोठे लुकसाण. घरातल्यो लायटी, फ्रीज, TV आणि हेर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां लासली म्हूण घराबे सांगतात. घरात आशिल्ली बऱ्यान सालवार. सरपंच गौरंगी नायक आणि पंचायत वांगड्यांनी वचून पळोवणी केली. मुख्यमंत्री रिलीफ फंडांतल्यान आर्थीक मदत करपाचो सरपंचाचो यत्न. आतां आमची मिटींग जावन आमी हांगा पाहणी करपाक येयल्ली आसा तेन्ना तेंची अशीच एक लाखभर तरी लुकसाणी जाल्ली आसा. तेन्ना आमी आमच्या पंचायतीनसून एक आमचे कडेन जाता अशी आर्थीक मदत करतली आनी CM रिलीफ फंडानसूनय तांकां आर्थीक मदत करतली. काल 15 तारखेक हांगासर रातचे पावस पडलेलो व्हडलो तेन्ना वीज पडलेले. तेन्ना हांगासर केबाय वाडो हांगासर 2 नंबर वाडाक भरपूर लुकसाण जाल्ली आहा आनी त्या वीज पडून एक 3 घरांक खूब लुकसाण जाल्लें आहा आनी ती 3 घरांचे एका घराची लायट सगळी गेल्ली आहा. आमी मिटींग घेवन आयज हांगासर येयल्ले आहा तेन्ना आमी जी कितें पंचायतीन तांकां मदत दिवपाक जातली तितली करतली आनी आमी जे कितें CM रिलीफ फंडासून तांकां जी मदत मेळटली व ती आमी तांकां करून दितली. पळयात आमच्या घरा लागीं हांगा वीज पडली. पणसाचें झाड आनी ते सागवानाचे थंय पडून मागीर तो शॉक वे भितर येयलो घरा आनी भितरले सगळें वायरींग बी जळ्ळें. मागीर मिटर उडावले, मिक्सर आहले ते उडावले. घराक मातशें डॅमेज जाले फाटी मातशें हें आहले न्हू सिमेंटाचे ते कुडके गेले आनी थोडे शेजाऱ्यांचे मातशे लायट बी फुटले पण आमचे सगळे वायरिंगूच उडावले. मेन वायर उडावली. वीज पडले तेन्ना आमचे फॅन, लायट, झुमर, TV, लायटी सगळे गेला आनी आमकां कितें जावना तरी लायटीचे प्रॉब्लेम
एकवीस नोव्हेंबर सावन सेंट फ्रांसीस झेवियराचे एक्सपोजिशन ते फाटभुंयेर तयारी करूंक ओल्ड गोवाची चर्च सोमारा 18 ते बुधवारा 20 नोव्हेंबर मजगती पर्यटकां खातीर बंद असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केला. मजगती कुंभारजुवाचो आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटा एक्सपोजिशनाची तयारी नेटान चल्ला. एज अ MLA ह्या नात्यान आमी कंटिन्युअसली ते काम खंय पावला कितें पावला आमी पळयत आसता. त्याच बरोबर आयज आमी आयज डेट आमची 16 तारीख. सो आमचे ऑलरेडी आमचे जे टार्गेट आसले ते आमचे कंप्लीट जाल्ले आसा. फाल्यां मुख्यमंत्री येवपाचो आसा. लास्ट एक मिटींग घेतलो. सगळे प्रेस कॉन्फरन्स फाल्यां आसा आनी तेच्या उपरांत जे बारीक तुमी आतां पळयला कंटिन्युअसली पावस येता. एवरी डे म्हणटा पळय तसो पावस येता. एक मातशें खंय नाल्यार खंय तरी उरता. आयज आमी येदो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर आमचो पळय आयज हें केलो कारण गोंयांक आमकां खंयच म्हणल्यार कितें त्रास जावपाक जायना ओल्ड गोवा ह्या एक्सपोजिशनाक म्हणून आमी तोय इनॉग्रेशन केला. कंपाऊंड आसा लोकांक येता वयता थंय हेवी प्रॉब्लेम दिवाडकार भाव भयणांक गाडी व्हरतना थंय एक मानसीक त्रासूच तो. थंयसर इतलीं वर्सां कोणूच थंय इनिशिएटीव घेवन कोणीच केन्ना काम केलें ना. ते हांव स्वता काल JCB व्हरोन आमी ते ह्याच आमचे एक्सपोजिशनाच्या निमतान आमी तेंय सायडीन काडून आयज थंय पयल्यार बिंदास ते 2-3 गाडी अश्योच वचोंक शकता जेणे करून लोकांक पळय तो त्रास जातालो तो आयज आमी बरो कंप्लीट केला. कारण आमी हे एक्सपोजिशनाक आमी कितेंच कमी पडोंक दिना आमच्या गोंयच्या साहेबाक लागून. कारण आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या दर्शनाक जे गोंयच्या साहेबाचे ब्लेसिंग घेवपाक कितले तरी करोडांनी लोक येतले. कारण हांव स्वताक आमच्या गोंयच्या साहेबाक इतलो मानता. आमी जेन्ना स्टॉलां सुद्दां जी पळय दिल्या ती आमी मदीं मदीं गॅप दवरला जेणे करून एम्बुलन्स वचोंक शकता जेणे करून फायर ब्रिगेड वचोंक शकता. ह्यो आमी सगळी सुविधा जाणून करून बरोबर एमर्जन्सी आनी कितें जर आसा खंय गाडी व्हरोंक जाय जाल्यार हे प्रत्येक हेजो विशय आमचे मनार दवरून सगळे हें करूनच आमी हो फुडलो केला आनी तशें आमी गॅप दवरून ह्या फावटी आमी बरें काम करपाचें थंय चिंतलां. सो स्टॉलाचेर गोयच्या शिमेर अस्तंत घाटात कर्नाटकच्या काळी व्याघ्र अभयारण्यात पट्टेरी वाघ कॅमेऱ्याचेर कॅप्चर. रामनगर ते कारवार रस्त्यार रातच्या वेळार रस्तो क्रॉस करताना वाघ दिश्टी पडलो. गाडयेन वचपी एकल्यान मोबायलाचेर कॅप्चर केला. काळी व्याघ्र प्रकल्पाक तेकोन म्हादय अभयारण्य त्या वाठारात वाघाचो वावूर आशिल्ल्याचे दिश्टी पडटा. कर्नाटक आणि गोव्याच्या सीमेचेर पश्चिम घाटात आशिल्ल्या काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्टात मोठ्या प्रमाणात विविध प्राण्यांचो अधिवास आढळून येतात. या फॉरेस्टात मोठ्या प्रमाणात ब्लॅक पॅन्थर्स, लेपर्ड आणि वाघ तसेच अस्वलांची संख्या आमकां दिसून येतात. वारंवार यांचे दर्शन जातात. असेच शुक्रारा रात्री रामनगर ते कारवार या या राज्यमार्गाचेर अंसी हांगासर काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्टची एरिया आसा. थंयच एका पट्टेरी वाघाचे दर्शन घडलें. एक 4 व्हिलर वाहन आसा ते कारवारच्या दिशेन वचत असताना तांकां हो टायगर आसा तो दिसून येयल्लो आसात. तेका लागून काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्टात ही वाघाचो वावर आसात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. गोय बनावटी सोरो बेकायदेशीर पद्दतीन कर्नाटकात तस्करी करप्यांचेर कारवाय करपी कर्नाटक पुलीस एक्शन मोडार. मंगळूर कोडियाल हांगा 1,64,000 रुपयाचो सोरो जप्त केला. दुबावीत अमित AP फरार. मजगती सोरो तस्करीची प्रकरणां थांबोवंक गोवा कर्नाटक शिमेचेर कडक तपासणी करची म्हूण मुख्यमंत्री सिद्धरमैयाचे अबकारी फाट्याक निर्देश. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया यांनी अबकारी विभागाची बैठक घेऊन गोव्यातल्यान कर्नाटकाक जो सोरो तस्करी जाता तेजेर कडक कारवाई करची. तेजे खातीर कर्नाटकात सर्च ऑपरेशन सुरू करचे आणि तेजे नंतर सीमेचेर ही कडक तपासणी करची असो आदेश दिल्लो. त्यानुसार कर्नाटकात सध्या गोयच्या दारू विरोधात सर्च ऑपरेशन सुरू आसात. मंगळूर हांगासरही असोच अबकारी विभागान ह्या सर्च ऑपरेशनात एका घराचेर छापो टाकून एकूण 1,64,000 रुपयेचो गोंयचो सोरो हो जप्त केलो आसा. ह्या प्रकरणांतलो संशयीत आरोपी आसा तो अमित AP हो फरार जाल्लो आसात. कर्नाटकात सगळीकडेच अशा पद्दतीन सर्च ऑपरेशन सुरू असल्या कारणान गेल्या 3-4 दिसात अनेक केसीस आसात त्यो अबकारी विभागान गोंयाच्या सोऱ्या विरोधात दाखल केल्ल्यो आसात. प्रोडाटा खातीर प्रमोद फोंडे. खबरो इतल्यार सोंपता.
प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.